काणकोणच्या तरुणांचे विजन आनी मिशन आसूंक जाय. म्हणजे फुडें 2030 नंतरचो आमचे काणकोण तरुण खंय आसतलो हे जर आमी करपाक शकले. म्हाका म्हजें स्वताचें म्हणणें आज लोकोत्सवाच्या आदर्शवक संघाच्या विचारांतल्यान ह्या संस्कृतींतल्यान आसनी आमी जे आमची संस्कृती परंपरा गांवचे गांवपण मनीसपण जे आसा न्ही आनी त्या मनीसपणा आशिल्ली ताकद आसा न्ही त्या आधाराचेर आमकां जगपाची ताकद मेळपाची आवश्यक आसा. जें सत्य हांव वेगळें कांय सांगना. जें सत्य आमचे कडेन आसा आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें आसा. घडयेक ते कमी शिकले आसत जाय पण इतलें ग्रेट आनी इतलें बरें ज्ञान जें आसा न्ही बरी परंपरा जी आसा मनीसपणान जगपाची आसा न्ही ती ताकद जी आसा न्ही आमच्या गांवपणाक आसा. आमी आज ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमान आसा न्ही आमी सबंद जगाक आमी देशाक आनी जगाक सांगपाची आवश्यकता आसा. आमी मनीसपणाच्या गांवच्या ह्या सगळ्या आदाराचेर आमी जगतले आनी लोकांक जगयतले हो संकल्प आमी करपाक शकले जायत न्ही. जाल्यार हो मेसेज आमी दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी तो मेसेज दितलो आनी तो मेसेजाक फाटल्यान आमी ताकतीन रावतले जाल्यार आमकां जाय कितले 10% ते 20% लोक आसात. आनी त्यामुळे आज आमी ह्या लोकोत्सव आज फाल्यां चर्चा भरपूर जातली. खूब लोक येतले. आमी धरले आसा 2 लाख लोक फाल्यां परवां 3 दिसांक येवन वतले. त्या फाटल्यान हितूच आमकां 20% लोक आमकां आधार देणारे आमच्या विचारा फाटल्यान रावणारे आमच्या विचाराक समर्थन देणारे जे लोक आमकां सोदपाक जाय. आनी म्हाका दिसता 20% लोक जर आमी सोदून काडले तर जायत न्ही जाल्यार हो विचार आज आमी करता आसा न्ही फुडल्या 5 ते 12 वर्सांनी असो देशाक आमी मॉडेल करपाक शकतले की आमच्या काणकोण तालुक्याचो प्रत्येक तरुण जो आसा न्ही प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही की ह्या काणकोणाच्या मातीच्या आदाराचेर जगपाची ताकद आमी निर्माण करतात हें सांगपाचें आवश्यक आसा.